नमस्कार. दंपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. हवामान खात्यान अलर्ट जारी केल्याप्रमाणे मंगळारा राती पुराय राज्यात पावस, घोग्यांनी पडपी पावस, नेटान मारपी वारे, जगला आणि गडगड, बऱ्याच वाठारांनी उदक भरले. झाडां पडून लोकांचे लुकसाणूय जाले. कांय वाठारांनी हुंवाराची परिस्थिती. हवामान खात्याचो आज येलो अलर्ट. दनपारच्यान सुरू जाल्ल्या अवकाळी पावसान राज्यात बरेच वाठारांनी लोकांची बरीच धानळ केल्या. पर्वरी, पणजे, म्हापशें, मडगांव, वाळपय, दिवचल वाठारांनी घोग्यांनी पावस. हम गोवा के लिए नेक्स्ट 2 दिन के लिए मीन्स आज 21 के लिए ऑरेंज वार्निंग इशू करें. ये ऑरेंज वार्निंग में ये है कि वेरी हेवी रेनफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर आइसोलेटेड एरियाज एंड हेवी रेनफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर अ फ्यू प्लेसेस ऑफ द गोवा. So due to the formation of the weather system and shear zone, the meteorological situation is formed like way कि ये बारिश हमारे ऊपर अपने गोवा ऊपर बढ़ रही है. ये इन्फॉर्मेशन हमने 18 से कॉन्स्टेंटली इशू करना शुरू किया था इन एंटिसिपेशन सिस्टम. एंड अभी जो हम देख रहे हैं वेदर पैटर्न के हिसाब से, सो आज का फोरकास्ट हमने इशू किया है. अभी जो वेदर ये इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी है, तो सभी नागरिकों को जैसे बारिश का अंदाजा है ये देख के अपने आप को प्रिकॉशन लेना चाहिए. बारिश के टाइम अवॉइड कीजिए. थंडरस्टॉर्म अगर है तो साथ में बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए. म्हापशें वाठारात बाजारात, सुपरमार्केटां, दुकानां, हॉटेलांनी उदक भरलें. मडगांव केटीसी बस स्टँडार उदक भरलें. जाल्यार घसघशांनी पडपी पावसाक लागून दाबोळी विमानतळार देवपी विमानां वळयलीं. पुणे गोंयचें विमान हैदराबाद जाल्यार मुंबय गोंयचें विमान बेळगांव वटेन वळोवचें पडलें. राज्यांत सरासरी पडिल्ल्या पावसाची नोंद अशी: पेडणे 161 मिलीमीटर, म्हापशें 157 मिलीमीटर, पणजे 81 मिलीमीटर, मुरगांव 75 मिलीमीटर, वाळपय 43 मिलीमीटर, सांगे 42 मिलीमीटर, केपें 40 मिलीमीटर आणि फोंडे 30 मिलीमीटर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ताळगांवा ओडशाल म्हणटा थंय दोंगरावेली माती पावसाच्या उदकान लोकांच्या घरांनी पावली. एका बिल्डरान खंय तो दोंगर पुराय पोखरला. पहिल्याच पावसाक उदकान सगळी माती व्हांवली. लोकांक दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची वेळ. राती आमदार जेनिफर पळोवणी करपाक घडणूक सुवातेर पावली. तेन्ना सेसील आनी जेनिफराचे वाजले. ताळगांव ओडशेलात राती नेटान पडिल्ल्या पावसान दोंगरावयली माती लोकांच्या घरांनी पावली. कांय जाणांक दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची वेळ. राती आमदार जेनिफर मॉन्सेरात पळोवणी करपाक आयिल्ली. थंय सेसील रॉड्रिग्स आनी जेनिफराचे वाजले. आंगार गेल्लो व्हिडिओ व्हायरल. आता हे लोक 10 दीस जाले तांकां सांगला एक धाकटीशी वॉल बांदला थिंगा. सगळे माती जे आहा ते इट्स ऑल ऑन दॅट वॉल. वेट आहा तेजेर. ती वॉल मोडल्या जाल्यार 3 घरां एफेक्टेड जाना आनी 500 आनी 60 तरी हाऊसेस विल गेट अफेक्टेड. हांकां पळोवंकूच ना हे लोकांक. ओडशेलाचे लोक इतले पाटी त्रासान पडटा. माती येता, झाडां पडटा आनी हे कन्स्ट्रक्शन जे चालू आहा आतां, this is like almost I don't know 8 floors below माती काढला. 8 floors below माती. आणि इतले माती काढून त्यांचे एक स्ट्रीम आहे ना, स्ट्रीम पासून तिंगा मोटेली. आता त्यांना उदीक ना, उदकाचे पाईप पासून मोडला हिंगा. कोण येता पीडब्ल्यूडीची. हांवें कॉल करून पीडब्ल्यूडीची असिस्टंट इंजिनियर सांगला की 8 हिंगा उदीक येता म्हणून बंद करत. त्या सगळे उदीक वेस्ट जातले. व्हडले व्हडले फातर टॉपा लायला. आमच्या दोळ्यांनी पळयला आम्ही टॉपा. त्याच्या वयल्यान माती घातल्या तेंच्यांनी. आम्ही दोगांय गेल्ली पळोवपाक. आम्ही फोन येयला दोगांय गेल्ले थंयसर पावणे वयर चडोन थंयसर. हांव तुका
एकूच सांगता हो डिझास्टर इन द मेकिंग आहा. डिझास्टर जाता थिंग आहा, चालू आहा डिझास्टर. खूप लोकांक सांगला हांगा येऊन आम्ही अशी प्रॉब्लेम आहा माती काढला तेंच्यांनी खूप लोकांक सांगला हांगा येऊन आम्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पळोवया निक्की आयिल्ली खबर. हालींच मदला माज मांद्रे 13 मे 2025 या दिसा एक व्हडले आंब्याचें झाड पडलें आनी ह्या झाडा खाला स्कूटर घेवन वता आसतना विशाल साळकर हो जो करसवाडा म्हापसा हांगाचो जो तरणाटो आशिल्लो तो चिराडलो आनी ताका हॉस्पिटलान व्हरासर ताका मरण आयलें. ह्या उपरांत मांद्रे पुलिसान ही केस रजिस्टर केल्या. जे झाडाचो ओनर जो आसा ताचेर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा आनी जी फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा सुरू आसा. खंय तरी जे डेंजरस झाड आसत ते झाडा खातीर खंय तरी लोकांचे जीव वयता हाचेर खंय तरी जे ओनर आसात तांचेर खंय तरी कारवाई जाल्ली आसा. आनी जे मदला माज मांद्रे हांगा जे इन्सिडंट जाल्या ह्या इन्सिडंटान जो विशाल साळकर 34 इयर्स जो कर्नाटक आशिल्लो तो खंय तरी कोणा शिरकालो आनी ताका तेसून काडून हॉस्पिटलान व्हरत आसतना खंय तरी ताका मरण आयलें. हाचेर मांद्रे पुलिसान तेचेर एक्शन घेतलेलें आसा आनी केस रजिस्टर केल्ले आसा जे ओनराच्या अगेन्स्ट जे हे इन्सिडंट घडल्या. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 3 दिसाचे गोंय भेटेर. आज मुरगांवा बंदरावेल्या नव्या प्रकल्पाचे उक्तावण. उपरांत कोस्ट गार्डांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर संवाद. 22 तारखेक ICAR आणि CCAR इन्स्टिट्यूटात. उपरांत राजभवनात आयुर्वेदाचार्य चरक आणि शल्य विशारद श्रुतुताच्या पुतळ्याचे उक्तावणाचे शेड्यूल. सेरूल कोमनीदादीची जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात SITन विठू नागवेकर म्हणटा ताका धरला. 2020त म्हापश्या पुलिशेन लँड ग्रॅबाची केस केल्ली. उपरांत ती SITक ट्रान्सफर केली. विठून सोपिल्ल्या बापायची फॉर्ज सय करून सेरूल कोमनीदादीच्या 70,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचे खंय म्युटेशन करून घेतला. A special investigation team was constituted in 2022 to investigate the cases of illegal land grabbing in the state of Goa. Since then, SIT has exposed involvement of many government officials, politicians and other history seekers in the cases of land grabbing. But now a new law has been exposed by SIT land grab. SIT land grab has arrested one accused, namely Vittu Nagvekar, a resident of Salvador do Mundo, for allegedly forging the signature of his late father. This case was originally registered by Mapsa police station in Bayback 2020. But later this case was transferred to SIT land grab, and finally after 5 years of registration of FIR, the SIT has arrested the main accused Vittu Nagvekar, who allegedly forged the signature of his late father Madhukar Nagvekar on an application dated 17/11/2017 and fraudulently secured NOC and approval for mutation on his name and other co-accused in crimes with the officials of Serula Comunidad, including then attorney Agne Lobo. All the accused have allegedly forged the documents and have mutated land survey number 221/1, 222/1 and 233/1 of Serula Comunidad at measuring around 70,000 square meter. But now with arrest of this main accused, it seems that this case will get the logical conclusion. Mukesh Kumar for Prudent. ST समाजाच्या व्यक्तीन धर्मांतरण केल्यार ताचो STचो दर्जो काढून घेवचो, आरक्षणाचो सुविधा काडच्यो हे मागणेक जनजातीय सुरक्षा मंचान 23 मेक पणजे महारॅली दवरल्या. असल्यांचे ST आरक्षण रद्द करचे, अनुसूचित जमाती अधिनियम 342त सुधारणा करची म्हूण मागणी. SC समाजाविशीं अशी तरतूद खंय आसा? ST समाजातल्या मनशान धर्मांतरण केल्यार तांचो STचो दर्जो काडून घेवचो मागणी घेवन जनजाती सुरक्षा मंचान 23 मेक पणजे महारॅली आयोजीत केल्या. आज हांगा पत्रकार परिशद घेवपाचे कारण म्हणल्यार आमी 23 तारखेक हे म्हयन्यात एक महारॅलीचें आयोजन केले कडेन आसा. ती रॅली आमी आझाद जनतेची जातली. STचे लोक आसा ते डायवर्ट जाता म्हणल्यार ते दुसऱ्या समाजाक वयता तेन्ना आमी ते तांकां डिलिस्टिंगाक घालपा लागून आमी सरकारा कडेन मागतले.
आनी आमची संस्कृती जी आसा ती टिकोवन दवरपा खातीर आमी हे रॅलींतल्यान लोकांक आमी उल मारता की एसटीचो समाज आसा तो एकवट रावचो आनी जे आमचे सर्वधन आसा तें पाळोवचें. मागणी आहे की आपली संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती रूढी हे टिकून राहिली पाहिजे. आपले कुलदेवता आणि जो समाज दोन्हीकडून फायदे घेत आहे. आपल्या एस टीचाही फायदा घेत आहे आणि धर्मांतरण झाल्यावर तिकडूनही घेत आहे. आपलं म्हणणं आहे की एकच फायदा एस टीचा घेतला पाहिजे. म्हणून जो समाज धर्मांतरित होईल त्याला आपण कायदा पारित झाला पाहिजे. म्हणून आपण म्हटलं आहे की त्याला डिलिस्ट करा. वेळेस आमी पयलें जर एस सी जो आसा तो जर एस सीचो खंयचोय मनीस किंवा एखादी फॅमिली तेणी जर आपलो रिलीजन बदललो, जर हिंदू स्विकारले किंवा क्रिश्चन धर्म स्विकारलो जाल्यार त्या क्षणां ताजो तो जो आसा एस सीचो जो स्टेटस आसा तो सोंपता आनी आर्टिकलान आसा 341. वेरेज एस टीच्या समाजासाठी ते ना. म्हणून त्याच धर्तीचेर आमकां हो त्या आर्टिकलाक प्रावधान दिवचें. होणा ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतना लायनमॅन शॉक लागून सोंपलो. मारले 70चो चंद्रू गांवकर शॉकान लायटीचे वायरीक दसून उरलो. ताचे बरोबर मेंटेनन्साचें काम करपी सर्वेश गांवकर करंट मारिल्ल्यान सकयल पडलो. ताका मार लागला. मंत्री म्हणटा चवकशी करूंक सांगला. लायटीच्या खात्याच्या कारभाराचेर जमाव चाळवलो. लायनमॅनांच्या सेफ्टीचो इश्यू. खांब्यार शॉक लागून मोले 70चो चंद्रू गांवकार लायनमॅन सोंपलो. व्हिडिओन दिसता ते प्रमाण तो खांब्यार चालू लायनीक दसलो. लायन हेल्पर सर्वेश गांवकर जखमी म्हूण म्हायती मेळटा. कांय दिसा पयलीं दिवचले वाठारान अशीच घडणूक घडिल्ली. तेन्ना 20 खात्यान सेफ्टी किट घालून विजेच्या खांब्यार चडचें म्हूण निर्देश दिल्लो. सोपिल्ल्याच्या आंगार मात असलें कांय दिसलें ना. सर आयज होंडा 70 हांगा आसा तुमचो लायनमॅन एक एक्सिडेंटली डेथ जाल्लो. अत्यंत दुःखद घटना. हांव त्या सगळ्या फॅमिलीच्या हातूंत दुःखांत सहभागी आसा. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू एज फार एज लायफ इज कन्सर्न. आणि जो स्टाफ असो मरता ताची प्रामाणीकपणे इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जालां तें. आणि ही इन्क्वायरी कारण तें जंक्शन आसा 4 लायनी आयल्या थंय आणि हांवें तें पळयलां स्वता. म्हणजे इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर सध्या म्हापशा हॉस्पिटलांत हाडलेलो आसा ताका. आनी त्या नंतर तें सगळें जाले नंतर त्याची फूल इन्क्वायरी जातली आणि इन्क्वायरी रिपोर्ट कितें येता त्या प्रमाणे आय विल एक्ट. पावसाचे जावं रातचे जावं लायनमॅन लायटीच्या खांब्यांचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतात आणि आमकां सेवा दितात. पूण सरकाराची कितें जबाबदारी आशिल्ली? सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली तांकां सेफ्टी मेजर्स, तांकां सेफ्टी कितें दिवपाक जाय आशिल्लें. हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तांकां चंद्र गांवकर जो आहा ताका ऑलरेडी डेड म्हणून डिक्लेअर केला आणि सूर्यकांत गांवकर ह्याका ट्रिटमेंटाक लागून सध्या बांबोळे हांगासर व्हेल्ले आहा. ज्या स्थळासून बांबोळेच्या त्या स्थळासून सांखळे तांकां व्हेल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरासून काही प्रमाणात त्यांच्या जे गांवांतले लोक आणि काही ठरावीक नेते जे आहात थंयसर सांखळेन तेंच्यांनी थोडाफार गोंधळ घातला. फाटल्या फावटी मुळगांव हांगासर हीच घटना आदारीत धरली वयता की जनरेटराचे रिवर्स येवन एक मनीस जागेचेर मरण आयलो. तीच घटना हांगा खंय तरी लिंक केली वयता. म्हणून ह्या बाबतींत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट अजून पर्यंत कितकी काळजी घेता हें म्हत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचे उदक व्हेल्यार फकत भीमगड अभयारण्य न्ही सगळ्या उत्तर कर्नाटकाक मार बसतलो. पर्यावरण फाउंडेशनाचे कर्नाटकाचे रानामंत्री आणि बेळगांवां जिल्हो पालकमंत्र्याक निवेदन. भीमगड अभयारण्यात उद्देत्या मलप्रभा न्हंयक लागून उत्तर कर्नाटकात उदकाचो सांठो आसा. नवल तीर्थ धरणात येवपी 80% उदक हे खानापूर तालुक्यातले पावसाचे उदक. म्हादय प्रकल्पाचे काम बंद करूंक मागणी. म्हादयच्या कळसा आणि भंडोरा या नाल्याचेर या म्हादय नदीचे भवितव्य आसा ते अवलंबून आसात. मात्र ह्या दोन्ही नाल्याचे पाणी वळवून ते उत्तर कर्नाटकाक नेल्यार तेजो परिणाम आगामी काळात येणाऱ्या काळात म्हादय खोऱ्या बरोबरच उत्तर कर्नाटकाचेर जातलो. तेका लागून कर्नाटक सरकारान जो कळसा आणि भंडोरा हो नालो वळवून पाणी उत्तर कर्नाटकाक व्हरपाची जी योजना तयार केली आसा ती योजना बंद करची अशी मागणी बेळगाव जिल्ह्याच्या पर्यावरण वाद्यांनी कर्नाटकचे पर्यावरण आणि वन मंत्री ईश्वर खंड्रे आणि पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्याकडे केल्ले आसात.
आणि कॅप्टन सतीश धोंड यांच्या नेतृत्वाखाला हे शिष्टमंडळ त्यांना मिळेले असतात आणि कळसा आणि भंडोरा या दोन्ही नाल्याचे पाणी जर उत्तर कर्नाटकाक वळयल्यार तेजो परिणाम या भागात कसो जातलो हेची माहिती तेंच्यांनी पर्यावरण मंत्र्याक दिल्लो आसा. पुरोडंडा खातीर प्रमोद पोंडे. फाटल्या ऑगस्टात उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाच्या स्लॅबाक पावसात पहिल्याच दडकेन गळटी. वर्सां सुद्धा जावना. आदी कला अकादमी, आता रवींद्र भवन. मडगावच्या रवींद्र भवनूय रिपेराक आयला. सरकाराची तासणपट्टी सुरू. काणकोणा गळटेन लायब्ररी तुंबली, पुस्तकां फुगली. तियात्रांचो शो रद्द करचो पडलो. लोक बेजार. आज काणकोणात पयलींच पावस पडला आनी पयलींच पावसाक काणकोणच्या रवींद्र भवनात जे नवीन बांदलेलें हितूंत घसघसा उदक येवपाक लागलें. काणकोणा रवींद्र भवन जावचें अशी कलाकारांची आनी हेर लोकांची मागणी आशिल्ली. कित्येक वर्सां जाली मागणी आशिल्ली, पूण दुर्दैव अशें की ही मागणी पुराय जाली खरी, पूण एक वर्स सुद्दां अजून इनॉग्रेशनां जावना आनी हितून हे गळती लागलेली आसा. म्हाका दिसता पयलीं जालें आमचें कला अकादमी इतलो बोवाळ जालो शेवटाक महाराष्ट्राचो पोक्षे जो अभिनेता ताणें सुद्दां सांगलें आनी ताजे नंतर तेणें सांगलें की तेका सुपारी दिली म्हणून. आयज काणकोणांत रवींद्र भवन 15 वर्सांचे आमी 14 वर्सांचो तप सोंसून आमी रवींद्र भवनाक रावताले की आमकां एक बरें वास्तू मेळचें. ताणे करून काणकोणचें एक वास्तू बरें कोणाकय दिसचें अशा पद्दतीन आमी रावताले. आयज तेका गळटा तें पळोवन खरें मनाक दुखता. हे पयशे कोणाले? शेवटाक सर्वसामान्य गोंयकारांले पयशे. कल्चरा ना आतां हो आहा तो GSIDC ना तेमी अजून हँडओवर करूंक ना. आतां तो कितें आतां पळय आतां हें अशें करून समज जाता जाल्यार आनीक बीन तेणी आतां कोण स्पेशलिस्ट हाडून तेतून तुगेलो पळोवपाक जाय बाकी खंय खंय कितें प्रॉब्लम आहा तो टॅक्निकल जावं आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं त्यो जावन ते नंतरच तुगेलो मागीर हँडओवर करता. इनफॅक्ट आज हांगा एक तियात्र आशिल्लो. तो तियात्र सुद्दां आतां घाई गडबडीन आतां हे एकंदर परिस्थिती पळोवन कॅन्सल करचो पडलो. आमी आज तियात्र दवरलो 3:30 वरांचेर. म्हणजे आतां सगळी तयारी लोकांक तिकेट कारण आमगेले 3:30 जावन हो क्रॉस जाली. लोकांक पयशे बिशे घेयले म्हूण सडनली आतां कितें जालो पास येयलो आनी आमी हिंगा आसतना पासाक कोण चल जाल्यार आख्खे भितर सामकें फूल उदक पोवन धांवपाक टायम जालो. उदक घुसघुस येवपाक लागले म्हळ्यार भितर नासले. भितर इश्टरगिरीचे चडटे तेन्ना आमी आख्खें डिसिजन घेयलें की त्या लायटी कोणा शॉक येयलो कितें जालें आनी प्रॉब्लेम जाले आनी लोक येयले आनी हालीं धांवमान कितें जालें जाल्यार हालीं रिस्पॉन्सिबल आमचेर येतो म्हूण आमचो तियात्र आतां कॅन्सील केलो. एकंदर ह्या परिस्थिती बद्दल दोशी कोण हो एक प्रश्न उपरासता. कॉन्ट्रॅक्टर, प्रशासकीय यंत्रणा का हेर आनी कोण? हेची चवकशी जावची अशी गांवचे लोक मागता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. म्हापशेचो आदलो नगरसेवक गुरुदास आणि आदली नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकराची व्हडली धूव समृद्धी वांयगणकर संवसाराक अंतरले. कोलवाळे पुलार कांय दीस आदीं ताका अपघात जाल्लो. ह्या सेल्फ एक्सिडंटात ताची तकली आदळून ताका मेजर हेड इंजुरी जाल्ली. उपचार घेताना ते GMCत सोंपले. खोर्ले मसुंडेत ताचेर निमाणे संस्कार जाले. म्हापशेचो आदलो नगरसेवक गुरुदास आणि आदली नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकराचे चली समृद्धी वांयगणकार GMCत उपचार घेताना सोंपले. कांय दीस आदीं ताका कोलवाळे अपघात जाल्लो. त्या अपघातात ताका मेजर दुखापत जाल्ली. ते कला क्षेत्रात अग्रेसर आशिल्ले. खोर्ले ताचेर निमाणे संस्कार जाले. लोकांची बरीच गर्दी आशिल्ली. गेल्या 10 दिसां फाटीं कोलवाळ ब्रिजाचेर एक एक्सिडंट जालो. 2 व्हिलरचे एक्सिडंट जालो आनी एक रायडर आनी फाटल्यान बसलेले म्हणजे दोगांय ते सिरियसली इंजर्ड जाले. हो एक्सिडंट जालो तो पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या अंडर येता म्हणजे महाकाजन आनी हे सिरियसली इंजर्ड जाले उपरांत दोगांयकूय GMC ट्रिटमेंट तेंचेर चालू आसलें आनी ट्रिटमेंट चालू आसतना आयज समृद्धी गुरुदास वांयगणकर 29 वर्सांचे चेडूं आयज सकाळीं ते सोंपले. ट्रिटमेंट चालू आसतना सोंपले. गेले 10 दीस ते मरण सारकी हेचेर झंझणेर ट्रिटमेंट चालू आसतना व्यर्थ जाले आनी तेचे आयज प्राण गेले. दुसरे जे रायडर जे आसले तेचे ट्रिटमेंट चालू आसा. ते दीस इंजर्ड आसा. पांयांक खूब मार जाल्लो तेचे ट्रिटमेंट चालू आसा. हे जे समृद्धी आसा हे म्हापशेचे माजी नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर आनी माजी नगरसेवक गुरुदास वांयगणकर यांचे चेडूं हे आनी ते बरे हुशार आसले आनी कामाक सगळ्यांक हे आसले आनी सगळ्यांची लाडकी आवडटी आसले. पूण अस्कीत ताका मरण येयलें आनी तेचेर आयज सांज वेळाचेर
खूप मोठी वायट फोडणीचे स्मशानभूमी आहे त्याच्या खातीर अंतिम संस्कार जाल्या फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आतां पयलीं पुलीस करता स्टुडंटा खातीर मार्केटिंग फार्मागुडयेर सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवात 14 संतांच्या पादुकांचे दर्शन, रामदास स्वामी, कल्याण स्वामी, कनिफनाथ महाराजाच्यो पादुका, विठ्ठल भक्त सखून दिल्ले दगडी कुळणे, तातूंत पांडुरंगांच्या बोटांच्यो खुणो उद्देल्ल्यो आसात. रामदासी पंथांच्या संत महंतांच्यो पादुका, वास्तूंचें दर्शन. लोकांचो रिस्पॉन्सान 22 मे मेरेन प्रदर्शनाक मुजतवाड. खासा रिपोर्ट. नमस्कार, मी श्रेयस पिसोळकर. या ठिकाणी सनातन संस्थेतर्फे जो शंखनाद महोत्सव आयोजित केला आहे, तर सर्व संतांचं पादुकांचं दर्शन सगळ्या भक्तांना इथे एकत्र व्हावं या उद्देशाने हे प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे. या ठिकाणी समर्थ रामदास स्वामी यांनी वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांनी रामायण लिहिलेलं, त्याचं या ठिकाणी प्रत्यक्ष त्यांचं हस्तलिखित आहे. त्या हस्तलिखिताची प्रत या ठिकाणी त्यांनी ठेवलेली आहे, तर ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. त्यानंतर सज्जनगडावरच्या समर्थ रामदास स्वामींच्या पादुका आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या झोळीमध्ये पूजेतला जो मारुती होता, तर त्याची मूर्ती या ठिकाणी दर्शनासाठी सगळ्या भक्तांना या ठिकाणी आहे. 1927 साली श्रीधर स्वामी सज्जनगडावरती आले. श्रीधर स्वामी समर्थांचे भक्त आणि खूप शिष्य, आणि त्यांनी 3 वर्षाच्या सेवेमध्ये श्रीधर समर्थांना प्रसन्न करून त्यांचा आशीर्वाद पूर्णपणे प्राप्त केला. पूर्ण कृपा त्यांना प्राप्त झाली आणि समर्थांच्याच प्रेरणेने श्रीधर स्वामींना समर्थांनी अशी आज्ञा केली की दक्षिण भारतामध्ये कर्नाटकामध्ये तुम्ही जा आणि धर्माचा प्रसार करा. नवनाथांपैकी कानिफनाथ हे जे नाथ संप्रदायानुसार उपासना करणारे होते किंवा नाथ संप्रदायातील संत आहेत, तर त्यांच्या या पादुका या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. या पादुकांचं वैशिष्ट्य म्हणजे या कधीही बाहेर जात नाहीत कुठे, पण या कार्यक्रमासाठी, या शंखनाद महोत्सवासाठी पहिल्यांदाच त्या ठिकाणी अहिल्यानगरातून या ठिकाणी गोव्यामध्ये आलेल्या आहेत. विठ्ठलाच्या भक्त रमाबाई आहेत, तर त्यांच्याकडे हे पात्र होतं, तर याच पात्रामध्ये प्रत्यक्ष विठ्ठलाने ताक आणि पीठ हे एकत्र करून ते स्वतः ग्रहण केलेलं, तर ते पांडुरंगाची बोटंसुद्धा या पात्रामध्ये उमटलेली आहे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.